तर आयज आमी आसा आर्लाकेरी ह्या पंचायतीच्या फुडल्यान आनी हांगा ग्रामस्थ आसा तेंचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या ग्रामसभे बद्दल. तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव दिनेश गावडे आनी आमची जी फॅमिली जिंची कितलीशीं वर्सां जालीं आमी हो दोंगर कल्टिवेट करतालीं आनी हो विशय 15 जुनाक म्हटल्यार 18 जुनाक आमी तुमकां क्रांती मैदानाचेर सांगलेलें आमकां न्याय मागपाक. आनी हो विशय आतां तेंच्यांनी वाडत गेल्लो आनी पंचायती कडेन ते लास्टाक एप्रुवल मागपाक गेल्ले काल परमिशन घेवपाक. आनी हे आमी 3 म्हयन्या पयलीं आमी कितें सांगलेलें की तेजेर हांगा बॅन हाडचें म्हणून. आनी हांवें काल सुद्दां व्हिडिओचेर सांगलेलें आसा. सो हांव पयलीं आमच्या गांवच्या लोकांक सांगपाक सोदतां, तुमी सदांच 15 दिसांनी जी फोर्टनायट मिटींग आसा पळय न्हू ती एटेंड करा. ती कितें पब्लिकांक लागून आसा, फक्त परमिशन घेवन. जेन्ना अशे विशय येता पळय न्हू तेन्ना आमकां काल फोर्टनायट मिटींगेक बसल्या नंतर आमकां कळ्ळें. हांवें जशें आमच्या आईक आमच्या जाणटेल्यांक सगळ्यांक सांगलें की हे विशय आसा आनी हो अशें हे पास केल्ले आसा म्हणून. सो आज आमी ग्रामसभेक गेले, ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी सांगलें आनी हो सरपंचाचे कडल्यान आमी ग्रामस्थांनी हे ते लायसन जी दिल्या कन्स्ट्रक्शनाची लायसन सर्वे नंबर 24/1 हो हितूंतल्यान आमी कॅन्सल करून घेतला. ही ग्रामस्थांची पावर आसा. तुमी केन्नाच फाटीं रावूं नाका. तुमी बिंदास उलया, ग्रामपंचायतीन चला. जर हे तर अशें आज एकी कडेन येवं नाशिल्ले न्हू आनी जर जाल्यार हे अशेंच करतलेले. आनी आमचे हे ट्रायबलांचे जे आमचे दोंगर आसा ती कितलीशीं वर्सां काजू हे सगळें रोवन खाल्लेलें आसा आनी हे अशे तरेन येवन हे आमची जमनी हडप करपाक जाता. हांवें हेजेर सरपंचाकूय सांगलेलें आसा की आमच्या ह्या कायद्या प्रमाणे पयलींच्या कायदे जे आसा पळय न्हू ते कायद्यांचे इम्प्लिमेंट जावना. ताका लागून आमचे जे गांवांत लोक आसा पळय न्हू ते सफर जातले. ताका तुकाय म्हटलें कितलेशे भरपूर अडचणी येतल्यो. हे म्हटलें सविस्तर म्हटलें तुवें आमचे जे गव्हर्मेंट ऑफिशियल डिपार्टमेंट आसली तांकां तुज्या लेटर हेडा वयल्यानसून तुवें सांगपा जाय आनी आमचे जे गांवचे विशय आसा ते सुटपा जाय. काल आमचे खरेंच रागान म्हटल्यार सांगलेलेंच हांवें व्हिडिओतल्यानसून सांगलेलें आमची जमनीक हांगासर विनाकारण ताका लायसनां दिवं नाका सांगलेलीं. आज केरी गांवचे सरपंच तृप्ती नायक हेंच्यांनी आज एक बरो निर्णय घेवन गांवचे हिताचें एक राखलेलें आसा. आज हांव खरेंच बरें दिसता तेणी जो निर्णय घेतलो गांवच्या लोकांक लागून. गांवचे अन्याय जाता, कायद्याचे खूब ज्ञान आसतली ती थोड्यांक खूब जाणांक समजनासतली. अवश्य तेंच्यांनी शिकचें. खंयच्या पेपराचेर येवन दबाव येयलो आनी कितें येयलें म्हणून दबावान वयचें न्हू. सविस्तर आपणें टायम घेवचो आनी त्यो पेपर सगळे पळोवन हेच्या फुडें सुद्दां हांव ताका सांगता वेवस्थीत ग्रामस्थ कितें सांगता आनी दोनूय बाजू आयकोन घेवन हेजेर निर्णय घेवचो. सरकारांतल्यान आतां पेपर भरपूर वेगळे तरेचे येता, फ्रॉड जाता भरपूर. तेन्ना निर्णय घेता आसतना योग्य निर्णय घेवचो. आजच्या हांव ज्या निर्णयाचेर आसा पळय ते लायसन दिल्लें त्या रिवोक केला तेजेर हांव खूश आसा. आनी तुमकां कशें दिसता तेंय सांगा. आमी इतलीं वर्सां पळय दोंगर करताले तें सांगा. तुमकां आयज कितें दिसलें ग्रामसभेक घेवन आनी आयज केन्ना हय. सो ही सरपंचाची पावर आसता गांवच्या लोकांचे हे हित राखपाची. आज तेणी निर्णय घेतलेलो आसा. वेगवेगळे एकले विशय येतले आनी सगळे डेव्हलपमेंटाचेर आमी सांगलेलें आसा. हेजे फुडें तेणी गांवच्या लोकां वाटेन रावचें, राजकारण पयस दवरचें आनी गांवच्या लोकांक जे 5 वर्सां आपल्या टर्म लोकांनी निवडून दिला आसा, दवरलेला तुका खुर्चेर दवरलेला तेजो योग्य तरेन वापर करचो. आनी जेन्ना तुका गांवच्या लोकां वाटेन लोकांचे अडचणी समजतले पळय तेन्ना आमकां खरेंच बरें दिसतलें. संदीप सांग तुका कितें दिसता ग्रामसभेक आमी 15 दिसांनी येवन कित्याक बसचें पडटा, कितें भितरल्यो गजाली आसा ते कळटा. भितरल्यो गजाली कितें आसता तें आमकां कळना न्हू. आतां काल आमी भितर बसलेले म्हणून आमकां हें कळ्ळें. ताका लागून आज आमी हें सोडोवपाक शकले न्हू. हय. ते सगळ्या पंचायती कडेन हांव मागता गांवचे लोक आसा पळय तेंच्यांनी 15 दिसांचे फोर्टनायट मिटींगेक बसचे. तुमकां कसलोय हेल्प जाय जाल्यार आमी आरजी टीम आसा पळय न्हू ती तुमकां हेल्प करतली. आनी लेटर कशी दिवपाची, कितें करपाचें, कशें बसून उलोवपाचें, टर्म्स एंड कंडिशन पुस्तका वयलें कितें आसा हें सगळें सांगतलें. तुमकां कोणीय केदोय व्हडलें दिशाभूल करी जाल्यार सुद्दां तुमी तांकां हें करनाका. आमी तुमकां हीच सेक्शना प्रमाणे सांगतले. आनी एडवोकेटाचे जे बूक आसा पळय पंचायत गोवा पंचायत राज हेजो वापर करचो. हो सगळे गोंयच्या जनतेक लागून आसा, गांवच्या लोकांक लागून आसा. तेंकां बरो वापर करचो आनी तेजें ज्ञान घेवचें आनी फुडें गांव सांबाळचो. तशेंच तुमकां दिसता की सेक्रेटरी जावं सरपंच कोणी मिसगायड करता जावं मिसयूज ऑफ पावर अशें. जशें की हांव सांगपाक सोदतां जशें की काल आमी बसलेले त्या अंदाजा प्रमाणे तो क्लियर हें सगळें दाखयना. आतां सुद्दां हांव तुमी ग्रामसभेक सुद्दां पयलां हांवें ताका तो म्हणटा म्हाका फोर्टनायटीचेर कांय उलोवं नाका म्हणटा. सो हांव कितें म्हणटा जे गव्हर्मेंटान घालेलो आसता सेक्रेटरी त्या सेक्रेटरीनी वेवस्थीत तांकां सरपंच बॉडीक जर कळना, नियमाचें कळना, अर्दे एके सायडीन सांगपाना, दोनूय बाजूंचें कितें तरी आसता तें स्पश्टीकरण दिवपाक जाय. तेजेर मागीर ती बॉडी जी सरपंच आसता पळय गांवची ती निर्णय घेता. सो सगळेंच कितें एज्युकेटेड अशें आसना आनी कायद्यांचें ज्ञान आसता अशें आसना. सो कायदे तेजेर इम्प्लिमेंट बाबा हें जावं शकता दोनूय बाजू तेका क्लियर करच्यो. आनी तेन्ना कळटलें की काल आमी जे पयला पळय तुमकां व्हिडियोंतल्यान कालूय सांगलां
कितें तें इन शॉर्टकट दाखयल्लें आसा आजूय तेका सगळें सांगलेलें तें तांकां वयर काडल्या की पंचायत फोर्टनायट मिटिंगेचे दिसलें की तांकां तें राग मारता तो आतां सेक्रेटरी पळयलो तुवें रजत नार्वेकर कितें म्हणटालो तो पूण तुजें हांव म्हणटा कितें कालच्या व्हिडिओचेरूच तुजें एलिगेशन म्हाजेर घाल म्हणटा आनी आमच्या लोकांचेरूय कित्याक ही फोर्टनायट मिटींग आसा ती कॅमेराचेर जावपाक जाली आनी आमकां ह्यो तुमकां भितरल्यो गोश्टी न्हू ह्यो गांवचे लोकांचे ह्यो विशय सो आमी कितें आमी कोणाच्या घरा कडले पर्सनल विशय हाडून आमी ग्रामसभे मुखार मांडना गांवचे विशय आसा ही पंचायत आसा बॉडी ती आमची आसा हितून जशें आमी पयलीं वोट जाणटेलीं 4 जाणां उलयताले फोर्टनायटीचो अर्थ सांगता जेन्ना 4 लोक जाणटेले बसताले आनी आमी भुरगीं आसताले पळय तेन्ना आमी तेंच्या मदीं उलयनाशिल्ले होच नियम लागू जाता सो जाणटी उलयताले तेन्ना आमी भुरग्यांनी उलोवप नासता सो हो नियम आसता आनी ग्रामसभा ही सगळ्या गांवची लोकांची आसता तेन्ना फ्रिडम दवरलेलो आसा आनी हो फ्रिडमाचो वापर करून जाता तेन्नाच आमचो गांव आनी गोंय आनी सुदारतलें आनी सांबाळून राखण जातली तेजी ओके तशेंच आता तुम्ही म्हणलं तुमचेर ते एलिगेशन करतात म्हणून बोरयेच्यान एक तेंचेर एलिगेशन जाता ज्या जाग्यार ते पयलीं डिप्लॉय आशिल्ले बोरये पंचायतीन थंयच्यान तेंचेर एलिगेशन जाता की ते खुबशे कामाक पयशे आमी तशें आमी जीपी न्यूजाचेर फाटल्या 2-4 म्हयन्या पयलीं कितें हांवें व्हिडिओ पळयलो ग्रामस्थांनी तेंचेर एलिगेशन केल्लें आसा आनी ऑक्युपन्सी खातीर ते मागता म्हणून. 25 मेंबर आशिल्ले की हो रजत नार्वेकार गेले तेजेर तेणी स्पश्ट नांव घेवन सांगलेलें आशिल्लें की तेजेर एलिगेशन आसा आनी तेजी कितें एनओसी दिता आसतना कितें पयशे बी घेतलेले अशें म्हणून तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केल्लें आशिल्लें तेंच्यांनी विलेजर्सांनी त्या गांवचे आतां सेम रजत जो नार्वेकार आसा पळय तो आमच्या तिरी पंचायतीक आसा हांव सरळ सांगता म्हाजे तेजे 24 hours म्हणटा ते डॉक्युमेंटाचेर लक्ष आसतलें आनी आरटीआयच्या थ्रू आसतलें तरी आसतना आरटीआयची आमकां वापर करपाक जायना म्हणून हांवें ताका वेबसायट चालू कर सांगल्या आतां जर कितें कमी अशें दिसता आनी तर टायम टू टायम जायना जाल्यार हांव फुडें बिडिओ जावं पंचायत डायरेक्टरा कडेन वयतलो आनी तेणी अपडेट करून आमकां दाखोवचें पडटलें आमकां तेणी ते डॉक्युमेंट आसा ते अर्दे कमी ना आमी मागता आमी सरपंचा कडेन मागता हो ते सरपंचाक सायडीक दवरता आनी आपली नॉलेज सांगता पळय न्हू ती हांव तरी आमी तरी एक्सेप्ट करपाना कित्याक आमचो जो प्रश्न आसता ग्रामसभेक तो आमी सांगता तेणी गव्हर्मेंटाचे जे रुल्स आनी हें आसा पळय न्हू ते सांगचे ऑफिशियल गॅजेट सुद्दां येयल्यार तो आपूण पब्लीश करपाक सोदिना म्हणटा पळय न्हू ते आमी सरपंचा कडल्यान आतां मागोवन घेतलो ट्रान्सपरन्सीन सगळे डॉक्युमेंट आसा ते आमकां खेरी पंचायतीक दिसपाक जाय आमी हांगा कोणाचे हे एलिगेशन घालपाक सोदिना गव्हर्मेंटाचे आतां सुद्दां स्किमीच्या बाबतींत सुद्दां सगळें सांगलेलें आसा हे स्किमी सुद्दां सगळ्यांक येता पळय कसल्यो वेगळ्यो प्रत्येक नोटिसाचेर पळयता विविध योजनेचेर हें आसता म्हणटा पूण हांगा लोकां पर्यंत पावना ह्यो सर्वसामान्य गोंयकार गांवचे लोक आसा तांकां मेळपाक जाय तशेंच देशबाब पण ग्रामसभा जी असता प्रिसायडिंग ऑफिसर जो असता तो सरपंच असता आणि हांगासर खुबश्यो गोष्टी सेक्रेटरी आपूण जावन सगळे कंडक्ट आपूण करता एक्चुअली सरपंचान करपा जाय हेजेर तुमी कितें सांगता हांव सांगपाक सोदतां की मेन कितें आतां गांवांनी जावं विलेजीनी आसता पळय न्हू तेन्ना ते गोवा पंचायत राज एक्ट आसता हो वाचिना आनी लोकांक दिसता कितें हो सेक्रेटरी आसलो म्हणटरी कितें तो सेक्रेटरी म्हणजे हे व्हडलो असो कोण तरी ऑफिसर कसो दिसता तेका हांव रिस्पेक्ट करता पूण ग्रामसभेचो जो कितें आसता पळय न्हू तो प्रिसायडिंग ऑफिसर आसता सरपंच आनी सरपंचान सगळे डिटेल प्रोड्यूस करचे पडटा सगळे पेपर दाखोवचे पडटा डेव्हलपमेंटाचें सगळें आसता सो हे थोडे बायपास करता आनी मागीर ते काडटा आनी हे सायडीक दवरता आनी सेक्रेटरी गायड करता आनी सेक्रेटरीक मातशें चड नॉलेज आसता थोडे लॉ बी शिकलेले आसता तेंच्यांनी ते काडटा आनी ते लोकांक अशें सांगलें न्हू एक प्रश्न विचारून तो 10 अशें हें करता भोंवन येता मागीर लोक ते तितून उरता आनी तो जो मेन विशय आसता तो उरता आनी तोच मागीर कितें करता रेजोल्युशन घेता रेजोल्युशन घेवपाक ताका पावर ना ग्रामसभेक आसता पळय तें रेजोल्युशन हें सरपंच हें आसता जज आसता आमचें सरपंचान सगळें सांगप आसता तितून हें लोकांनी मातशें शिकचें ओके तशेंच तुमी आयज एसटी फंडांतल्यान एक एम्ब्युलन्स मागल्या हांवें विशय घातलेलो आसा आमच्या म्हाका दिसता कितें आमचो हो क्रेरी गांव आसा हो ए ग्रेडीक आसा आनी ट्रायबल वेलफेरान हें डिक्लेअर केल्लें आसा घोशीत केल्लें आसा आख्ख्या गोंयान खुबश्यो पंचायती आसतल्यो त्यो घोशीत केल्ल्यो आसा म्हाका दिसलें की आमच्या जाणटी लोक आसा पळय आमचे हांगासर सायडीक हेल्थ सेंटर आसा जाल्यार हेल्थ सेंटरान दर मंगळाराक डॉक्टर येता आनी लोक जाणटे लोक प्रेशर चॅक करपाक आनी कितें